माय मोगाचं योकार मनीषा जाधव श्रेवपळाचे हेडलाईन्स। बोरी थळाव्यांक मेळना उदक, फाटल्या 8 दिसात लोकांची उदकाक लागून तळमळ। सरकारी अधिकारी फकत दितात आश्वासना, तरी यो रे माझ्या मागल्या। लोकांचे जीव वाटोवपी दोतोर आता स्वता खातीर संरक्षणाची करतात मागणी। दोतोरांनी आणि कर्मचाऱ्यांनी आयज ब्लॅक रिबन्स घालून देशभरातल्या निषेधात घेतलो वाटो। वर्सुकी पदयात्रेक गोयच्या वारकऱ्यांनी केली सुरुवात। 15 दिसांच्या ह्या आध्यात्मिक प्रवासाक भाविक बरेच उमेदी। आणि आता याच्या कोकणी खबरो विस्तारान। फोंडेकारांक सरकारी काम 12 महिने थांब ही गत बरे तरेन अनुभवपाक मेळटली। बोरी शिरशिरे वाठारांतल्या थळाव्यांनी ढवळी पीडब्ल्यूडी उदका पुरवण खात्याक घेराव घालून वाठारात उदकाचो खर उणाव आशिल्ल्यान निषेध केलो। हाचे आदी मोर्चा काडिल्लो। खात्याकडल्यान आदी आश्वासनाय आयिल्ली, पूण तरी लेगीत फाटल्या 8 दिसां सावन उदकाची योग्य पुरवण मेळना असो आरोप लोकांनी केलो। बोरीच्या तिडकिल्ल्या थळाव्यांनी पीडब्ल्यूडी उदका पुरवण विभाग कार्यालयान घेराव घातलो। पावसातय लोकांक उदक मेळनाशिल्ल्यान लोक तिडकल्यात। निषेधा उपरांत पीडब्ल्यूडी उदका पुरवण खात्याच्या सहाय्यक अभियंत्यान आंदोलन करपी थळाव्यांक मेळोन बाधित वाठारांत उदका पुरवण नियंत्रीत करपाक आनी सुदारपाक दुसरे पायप बसोवन हो प्रस्न सुटावो जातलो अशें आश्वासन दिलें। आम्ही फाटले फाटी आमचो उदक ना म्हणून इशू घेतलो, व्हडलो गेलो प्रेसान तुमच्या माध्यमांतल्यान आमी सगळो ओपन केलो आमचो इशू फेसाचो आमचो उदक शॉर्टेजाक। सो तेजे नंतर तेणीन तांकां डेडलायन दिली आमकां 15 दीस, नाल्यार इलेक्शनाचे बहिष्कार घालता म्हणटाले। सो तेन्ना तेणी 15 दीस डेडलायन दिली, तितून 34 दीस तरी उदक पायपलायनीचें काम स्टार्ट केलें। पायपलायनीचें काम स्टार्ट करतकीर तेंचें ऑलमोस्ट 4-5 दिसांनी काम कंप्लीट जालें आनी आमी एज्यूम केलें की बाबा उदक येतलें आमकां आतां तरी पूण तेंच्या उदकाचो प्रश्नाचो सुटाव जालो ना। 2 दीस उदक येयलें बरें आमकां, 5:30 गेलें, सकाळीं 7 गेलें, सांजचे 5:30 येलें, सकाळीं 7 गेलें। आमी खूश सामके उदक बरें येतलें म्हणून आतां रेगुलर तरी पूण पयल्यार आशिल्लें तशेंच जालें परत उदकूच ना। आतां परत सद्याक 6-7 दीस गॅप पडलें। रातचें केन्ना उदक येत जाल्यार 12 येता, 12:30 म्हळ्यार वयता आनी मागीर तें कितें म्हणपाक लागलें, आमी कन्सर्न डिपार्टमेंटाक परत कॉन्टेक्ट केलो, बाबा अशेंच जाता म्हणून प्रॉब्लेम फेस ना। एक दीस तुमकां वाल कंट्रोल करचें पडटा, सकयल 2.5 किलोमिटर स्पॅन आसा, तेका 2-3 कडेन डायवर्जन आसा, तो वाल कंट्रोल करून तुमकां दिता म्हणपाक जाय। सो तरी पूण तेंगेलें जायना जालें आनी आमचो जेन्ना टर्न येतालो पळय, 3rd डे आमचो टर्न येतालो तेन्ना थंय लायन फुटल्या, थंय प्रेशर डावन आसा, हीच निमतां सांगत रावलें तें आमकां। सो तेका लागून आयज आमकां फोर्सफुली परत तेंच्या दारांक घेराव घालपाक घेराव घालपाक येवचें पडलें आमकां। कितें एश्युरन्स कितें दिला आतां एश्युरन्स दिला, आयज आमची एक लायन ती नवी लायन चलयली, तिका ते 2 वाल बसोवन घेवपाक आशिल्ले। सो तो आमचो डिमांड आशिल्लो पयलो, कारण तिका 3:30-4 म्हळ्यार उदक येता, पूण ती लायन व्हरून अर्दगात सोडलें आसा। 2 जाणांक दिल्लें आशिल्लें टॅपिंग आनी तिसरे जाण आमकां दिवनाशिल्ले। सो ते आमी टॅपिंग मागलें तेजे कडेन आनी एक बुस्टर पंप। आतां एक बुस्टर पंपाची एक गोश्ट म्हणची पडटा तिका। प्रॉब्लेम फेस जाता शिरशिरे, अफ्रामेत, वयलो वाडो, सकलो वाड्या लोकांक। सो बुस्टर पंप बसयलो थंय ऑलमोस्ट बरो जो दुसऱ्या एक रोड आसा थंय 100-150 मिटराचे बुस्टर पंप बसयला। पूण नवी पायपलायन लायली तरी अजून जायत्या घरांक उदक पावूंक नाशिल्ल्यान कुटुंबाक दिसपट्ट्या गरजां खातीर संघर्श करचो पडटा असो आरोप थळाव्यांनी केलो। मजगती दुर्गा भाटान लोकांनी शबय मारून सरकाराक जागे केले, पूण सरकारी काम 12 महिने थांब, संबंधिताक लोकांनीच जागे करपाचे, तो मेरेन लोकांक समस्येचो रेवाडो चालूच उरतलो काय प्रश्न पडला। एक पब्लीक टॅप आमकां प्रोविजन केला सद्याक, प्रेशर जालो म्हणटा, प्रेशर भरपूर येता। सो आतां आमचें कंडिशन जालां कशें जाणा, आमी पब्लीक टॅप पयले 20 वर्सां पयलू, सो ते आमचे बंद जाल्ले, गव्हर्मेंटान काडलेले, सगळ्यांक नवे दिले, हें केलें आनी आतां आमी परत आमकां पब्लीक टॅप हाडल्या आनी आमी आतां खंय पावले पळय, खंयच्या टायमार पावले। 20 वर्सां फाटीं गेले आमी, लोक म्हणटा आमी फुडें वचोंक जाय म्हणून, सरकार म्हणटा उदरगत जावन सगळ्या लोकांची फुडें वचोंक जाय, पूण आमकां पब्लीक टॅप 20 वर्सां पयलीं काडले ते आतां परत घातले, म्हणजे चित्त आमी खंय पावले परत। आनी पावसाक अक्षरशः आमी हय पब्लीक टॅप चालू जाले 2 हेच न्हू, प्रेशर भोवना म्हणटा आनी आमकां हाडलें हांगा फाटीं परत 20 वर्सां फाटीं हाडलें। पूण तुमकां 3 कडचें उदक येता मरे।
पूण काय ना काय ना, एक- तो एक लोक रात रात भर जागरण करता पणजे सारखे सिटीन ऑपाचे उदक पावता मरे तेच म्हणटा कशें पावना हय आनी सकयलचे आनी कॉलनीचे खेळ चालला त्या उदकाचे, कितें खेळ उदकाची चालला. चोरी जाता उदकाची खेळ चालला तरी आमकां चालू करून दिया न्हू बाकीचे तेन्ना मागीर पळोवया सद्या असो करून दिया न्हू तुमच्या मी पाटल्या दिता उदक दिना आमकां तुमी कित्याक दिना काय काय इशू किती इशू आसा हय सिट्युएशन बरोबर आहा ते जाता तेन्ना जावनी न्हू जा असो तो लायनी घ्या न्हू तुमी तेका जर प्रेशरायज करता जाल्यार आमी तुमचे 200 लोक आमी तुमच्या कडेन येता कोण तुमकां प्रेशरायज करून जर डायवर्ट करून सांगता आमचो प्रेशर जाल्यार आमच्या एवरी टायम बोरी शिरशिरातूच पावपाक उदक कित्याक बंद जाता जेन्ना सर तुमचे पडटा लास्टाक म्हणून तेच खातीर म्हणटा तेजो सोल्युशन एकूच आहा बुस्टर एक सोल्युशन आहा आमी सपोर्टींग पळयता तुमकां गागरमोर्चा गेलो तेच राती प्रेशराचे उदक आमच्या डबल घराच्या घरात तेका उदक पावलें परत तुम्ही नवी पायपलायन घेतली 5:30 उदक येयलें आमकां 5:30 येयलें आनी ते सकाळी 7:00 उठले आमकां कशें पावले मागीर एक दीस पावता दुसऱ्या पावना गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. जीव वाटापी लोक आता संरक्षणाची मागणी करतात. मणिपाल हॉस्पिटल गोंयांतल्या दोतोरांनी आणि कर्मचाऱ्यांनी आयज ब्लॅक रिबन्स घालून देशभरातल्या निषेधात वांटो घेतलो. कारण डोंबिवलीतल्या नर्सी, दोतोर आणि स्त्री रोग तज्ञ हांचेर शिवसेनेच्या नगरसेवकान हल्लो केल्ल्याचो आरोप आसा. भलायकी सेवा कर्मचाऱ्यांक वाडत वचपी हिंसाचारांतल्यान राखण दिवपा खातीर सुरक्षेचे कायदे घटमूट करपाचो उलो ह्या प्रतिकात्मक निषेधात केलो. डोंबिवली हॉस्पिटलाच्या हल्ल्याच्या विज्युअलांक लागून वैजकीत व्हड प्रमाणात निषेध जाले उपरांत कांय दिसांनी हो निषेध जाला. शिवसेनेचो नगरसेवक रमेश म्हात्रे ह्या आरोपींनी गुरुवार दुयेतीचेर देखरेख दवरपी वैजकी कर्मचाऱ्याचेर हल्लो केल्ल्यान देशभरातल्या दोतोरांच्या आंगातल्यान तिडक निर्माण जाल्ल्याचो आरोप आसा. ताचे आदी ताच्या 3 सहकाऱ्यांक अटक केल्या उपरांत ताणे ठाणे पुलिसां मुखार शरण आयले. मणिपाल हॉस्पिटल गोंयांत दोतोरांनी हॉस्पिटल कर्मचाऱ्यांनी आपल्या डोंबिवली समकक्षाकडेन एक चाराचे चिन्ह म्हणून कामाच्या वेळार ब्लॅक रिबन घातले. प्रसार माध्यमांक संबोधित करताना दोतोरांनी देशभरातल्या वैजकी कर्मचाऱ्यांचेर जावपी हल्ल्याच्या वाडत्या पद्धतीचेर भर दिलो आणि व्यवसायातल्या लोकांक सुरक्षीत आणि आदाराची कामाची सुवात मेळची हाची हमी दिवपा खातीर बेगोबेग सरकारी कारवाय करपाचो दाब दिलो. We have been coming on the roads fighting violence against doctors for so many years. Why is it happening repeatedly? It's a question mark that everybody should answer. And that is because there is no punishment. There is nobody is afraid of the law. Justice delayed is justice never given. What is the point of having a justice 10 to 15 years later when you don't bring it right now? People are not afraid of just lifting and slapping a doctor, abusing and doing whatever they want to. One more big question mark is why is no other professions attacked? We are the vulnerable one, we say nothing, we are too busy taking care of everybody's lives, and that is again a question mark which we need to answer. The third thing that I would say is it's high time that doctors come out of Consumer Protection Act 2019. Lawyers are out of it. I'm looking forward because we are going to have a new Chief Justice coming up there in the next one year. And medicine is a service. It's not a product that even people who have products, they go to consumer forums. Whereas we doctors should never be coming as products. Lawyers are service, same way how they have fought for them. They should be out of the Consumer Protection Act 2019 because it's a service that is the biggest service to mankind. And that's high time that people understand that no money can buy us. You don't pay us the fees and you own us. We also have a lot of clinical discretions. Every patient is different. Our judgment also becomes different. गव्हर्नमेंट डॉक्टरांक खूप प्रॉब्लेम जाता बिकॉज तांची सेक्युरिटी खूप कमी असता. ॲटलिस्ट वी आर लिटल बिट प्रोटेक्टेड असता पण तांची खूपशी प्रॉब्लेम असता. सो गव्हर्नमेंट हॅज टू टेक अ रियल थिंग बाबा हे दोतोरांक जे इन व्हेरी पुअर कंडिशनान ते काम करतात. दे आर स्ट्रगलिंग टू कीप द पेशंट्स म्हणजे कितके गर्दी असता सामके पेशंटांचे सगळ्यांक त्रास जाता तरी ते काम करता बाबा नाईट ड्युटी करता दुसऱ्या दिसा काम करता कंटिन्युअसली 24 वरां 36 वरां काम करचें पडटा. अशा हातून हे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह येता आणि दोतोरांक मारहाण करतात विच इज एक्चुअली नॉट. जे आमचे लॉ तांणी करपाचो असता तेच लॉ करनासतना दे आर टेकिंग द लॉ इन देअर ओन हँड विच इज एब्सोल्युटली नॉट डन. आणि आमकां दिसता की वी वॉन्ट अ स्ट्रॉंग एक्शन बाय द ज्युडिशरी. Actually, judiciary judges have to take a note of this that they should take some ताणी स्वतः एक सुमोटो हेजेर एक्शन घेवपाक जाय बिकॉज these are elected representatives.
इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आर वरीड ओनली ऑफ इलेक्शन्स. सो तांकां इलेक्शन घेवपाक बंदी येवपाक जाय जाल्यारूच ते सुदारतले आनी एकट्याक जर मातशें सुदारलो जाल्यार बाकीचे सुदारूंक पावता. So the message has to be very clear that you cannot take law in your hand. There are many other options available. Why आमचं Medicare Act of 2013 आसा, which is actually quite a good protection for the doctors. पण प्रॉब्लेम हे सगळें मागीर जाता. प्रिव्हेन्शन करपाक जाय म्हणून यू शूड हॅव अ गुड सेक्युरिटी इन प्लेस. आमचे लोकूच आमकां सपोर्ट करता. एक्चुअली इतके थंय हॉस्पिटलान आशिल्ले लोक, एवरीबडी शूड हॅव कम इन द सपोर्ट ऑफ द डॉक्टर्स अँड फायट अगेन्स्ट दॅट. ते उपयोग रावन पळयता कित्याक तो इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह फाल्यां तो आमचेर कितें तरी हें घेतलो. So it is important that message has to be very clear that elected representatives should not take law in the hand and he should be punished immediately. जावपाक 10 वर्सां 15 वर्सां केस चलयतले आनी जातले जाल्यार इट इज नॉट पॉसिबल. असे लोक असता पळय तांकां सदांच पॉलिटिकल प्रोटेक्शन मेळटा. वेदर इट इज रायट ऑर रॉंग, अनफॉर्च्युनेटली असल्या लोकांक दे आर प्रोटेक्टेड अँड अल्टिमेटली दे आर लेफ्ट स्कॉट फ्री. लगेच अरेस्ट म्हणून करतले, केस म्हणून करतले आनी शेवटी खंयच्या कडेन कांय ना, तो तसोच परतो आपली कामां तयार करतलो आणि ऍट द सेम टाइम फुडल्या इलेक्शनाक परतो निवडून येतलो. सो अनफॉर्च्युनेटली हे इज अ फॅक्ट. सो इट इज नॉट अ व्हेरी पॅलेटेबल फॅक्ट, इट इज अ फॅक्ट. आणि अशा हांकां काल तुम्ही व्हिडिओ जर पळयत जाल्यार बाकीचे बरोबर पब्लीक आशिल्ली, एकटोय फुडें येवन ताका थांबयना. ते पळयत बसले, डॉक्टराक एकटोय सपोर्ट करना. दॅट इज मोस्ट अनफॉर्च्युनेट पार्ट ऑफ आवर सोसायटी. आमी सगळे ह्या पॉलिटिशियनांक भिवन फाटीं रावता. I think time has come when we should act. तांकां तांची जागो दाखोवन दिवंक जाय. Laws against attack on any healthcare professionals will be more strict, and that message should go to the public that the healthcare professionals are not the bond or entities which are doing for the client. That any attack or any physical assault or any kind of insult on the wrist should be taken very strictly. And the whole of the and condemned and whole of India and whole of I think in Goa and all over India there is a lot of support for this movement. And the person who are culprit for this thing, despite of this political position all of this, should be not take his own action and have the strict stringent action. व्योत्री देशभरातल्या वैजकी व्यावसायिकांकडल्यान वाढत वचपी हो निषेध आनीक खर जाता. तांनी दोतोर, नर्सी आनी हॉस्पिटल कर्मचाऱ्यांचेर ड्युटी करताना हिंसाचार जावचो न्हय म्हण अधिकाऱ्यांक परत परत सांगला. गोवा 365 खातीर जाहीद हसन, मनीष परब आनी ओमकार देशप्रभू. घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. राज्यात मेघा प्रकल्पांक विरोध जायत आसा, तरी लेगीत पर्यावरणाची नासाडी करून मेघा प्रकल्प लोकांच्या माथ्यार मारपाची कामां नेटान चालू आसात. दावंड्या येवपी मेघा प्रकल्पाच्या विरोधात थळावे व्हडा संख्येन मुखार आयल्यात. प्रस्तावित 5 व्हड मेघा प्रकल्पा आड मडगांव नगरपालिकेत लोकांनी निदर्शनां केली. व्हड बोवाळ लेगीत जालो. मजगती आपूण लोकांबरोबर आसा अशें म्हणपी थळाव्या आमदाराक आपल्या वाड्यार कितें चल्लां तेच खबर ना हाचेर विरोधाभास करत लोकांनी खर पोटतिडक उक्तायली. As I mentioned before, no RTI reply has been given, no proper RTI reply has been given. These people have been fighting for the last 6 months. Every time he's asking for extra time. Every time. I know that these people have come here more than 10 times. More than 10 times. How many times do you expect people to come out? They're supposed to come and live here only. जेन्ना हे प्रोजेक्ट येतले पयली एक 2008चे एक कन्स्ट्रक्शन लायसन्स आपलोले टील 2012 तो रिन्यू जाल्लो त्या चित्रांत रिन्यू जालो सो म्हणल्यार तो कन्स्ट्रक्शन कवर जालो आनी तो कन्स्ट्रक्शन 98 फ्लॅट्साची तरी आसलो पूण आतां विदाउट कन्स्ट्रक्शन लायसन्स म्हणल्यार ते सेम पार्टी जे 2008 येयलोली सेम पार्टी परतून येयल्या विदाउट कन्स्ट्रक्शन लायसन्स आनी ती पार्टी कितें म्हणटा की आपण त्या कन्स्ट्रक्शन लायसन्साचेर परतून येयल्या आनी परतून त्या कन्स्ट्रक्शन लायसन्साचेर बिल्डींग काडटा आतां तेची कितें गॅरंटी आहा तो पॉलिसी दिता म्हणून 5 मिनटां आमकां सांगो तेच हा तेच कितें गॅरंटी दिता आमकां दिता म्हणून पॉलिसी भितर आमकां कितें गॅरंटी दिता तेका अग्रिमेंट येयलो आहा आमकां कांय जालें आमकां सांगोता बाबा आमकां करतलो गिव मी दीस केदो करतो खंय तो आमी मच फुड्या न्हू गोंय घालमेल फुड्या न्हू This CEO cannot address such big crowd. He's scared of all of us. ना पण आता तुम्ही 15 दीस दिला ना आमी दी नाही 5 म्हयने दिले 15 दीस दी नाही आता तो ते ऑर्डर दिल बगर आमी हिंगा हालपा नाही मुगे असो 2 वर्सां चेड आहा हांव हिंगा हालपा ना हांव ते गेल्सवार हिंगा हालपा ना मुगे वाडो म्हाका जायो मुगे आमगे पुर्वजान आम तो दवरला आनी आमी तो आमगे भुरग्यांक दवरपा जायो आमगे एक गांव आसलो आनी एक सांगता आतां आयज टेल देम द एग्जांपल वाय यू नो आज आमी झगडटा कित्याक म्हणटा एक दोंगरवाडा म्हणून गांव आशिल्लो
फक्त नांवां उरला आयज नांव दोंगरवाडो म्हणून दोंगर म्हणटा काबार वचून ते मातशें पळया मेगा प्रोजेक्ट वयर येयला हडबडीत कोण दिता तांकां परमिशन मल्टी मिलियनर्स बिल्डींग हावजीस देर बिल्ड प्रोजेक्ट्स कितें चल्लां हांगा फातोर्डान जेन्ना ती शीट्स काडपाची आसलोली तेन्ना तो तेगे टिमीक घेवन येयल्लो हो लोकल MLA विजय सातेसाय आनी तेणें लोकांक एश्युरन्स दिलें जे लोकांक नाका ते आमकांय नाका म्हण जाल्यार आज देखून कितें आहा ती तो लोकां बारा कित्याक नाका आनी लोकां बारा रावन ती काण कित्याक गेली नाही कित्याक आयज तो रस्त्यार हाडटा लोकांक आज गोंयकारपण म्हूण स्लोगन घेवन येयलो आनी तेन्नाच तो इलेक्ट जालो ना केन्नाच इलेक्ट जावपा नासलो हेजे बिहेवियर सगळो लोक जाणालो लोकांक चिंतिल्लें गोंयकारपण म्हणचे एक स्लोगन केदो त्या स्लोगनाक ताका वालोर दिलो पूण हो एक तियात्र काबार जातरी तेणें आनी मेजर तियात्र हाडलो पयलें हिचाले आमी भायर दिलो तेन्ना तुमकां मिडियाक सांगिल्लें तेणें आपणाक खबर ना दुसरो आतां माड खातोले आनी उपरांत आमी थिंगा भायर दिलो हांवें दिलो थिंगाय तेगलो रिप्लाय आहा आपणाक कांयच खबर ना जाल्यार लिंबणो तियात्र कितें बरोवचो पडलो आतां विजयाचो लिंबणो तियात्र आमी कितें बरोवपाचो फातोर्डाकारांनी आपणाक कांयच खबर ना आपणाक कांयच खबर ना जाल्यार हो MLA कित्याक रे तेगलोच वाडो कोण हातान तेकाच खबर ना बोर MLA म्हाका सुद्दां ते हावज ऑफ कॉमन्स वो हावज ऑफ मोरॉन्स वो म्हाका खबर ना एका इतुले डिस्ट्रक्शन एका एवॉर्ड दिलो आयज हांव हिंगा नॉट ओन्ली फॉर दवंडे आय एम हियर फॉर द कन्सर्न ऑफ गोवा हो विजय सरदेसाय म्हणटा तो आख्या गोंयांत एक वायटी तरी वायटी हे फातोर्डाच्या लोकांक एका घार धाडूं जाय आज कोण हेच जाता आमगे फातोर्डा हो जो कोण पॉलिटिशियन येयला हेणें फातोर्डा जागे काबार करून उडयले तेका लागून आतां फातोर्डा लोकांक म्युन्सिपालिटी येवपा पडटा दोंड्यारसून चलोन हिंगेले आतां म्युन्सिपालिटी लोक हे त्रास कोण दिले आमकां हे फातोर्डा पॉलिटिशियनान दुसरो ऑपोनंट आहा तो BJPचो दामू नायक इज नथींग म्हण तो कोण न्हू फातोर्डा दॅट मिन्स तोच सगळें जाल्यार हे झोन कन्वर्ट जाताय हे सगळें तेकूच कोण आतां त्याने खुद एक्सेप्ट केला मिडियाचे तुमकां अजून ते क्लिप आसता सगळे कडेन की त्याने एक्सेप्ट केलो आहा की दुसरो मनीस आहा तो काय न्हू हे तो कोण न्हू फातोर्डाचो दॅट मिन्स तोच सगळें जाल्यार तेणें केलें जालें ना तें आनी तें कित्याक खबर ना म्हणटा तो लायसन इज नॉट इश्यू फ्रॉम दिस म्युन्सिपालिटी मातशें कितें एक कायदो आसा 2008 लायसन्स जर मेळ्ळें आय एम नॉट अवेअर ऑफ ते पण दे कॅन अंडर HGPD दे मायट बी renewal, but we are not receiving anything. So will you write this about to HGPDA? We can forward to the representation of HGPD stating that such the people were submitted. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर. पंढरपूर वचपी वर्सुकी पदयात्रेक गोयच्या वारकऱ्यांनी सुरुवात केली. 15 दिसांच्या हे आध्यात्मिक प्रवासाक सुरुवात करताना भक्ती नारे आणि भजन करून वारीक भायर सरले. भाविकांनी व्हडा भक्तिभावान हे वारीक प्रोत्साहन दिले. पळयात विठ्ठल रखुमाईच्या भक्तीत गुंतिल्ल्या भाविकांनी कशी खोस उक्तायल्या. रामकृष्ण हरी. माझे नाव सुनीता सुरेश परब. आमची ही वारी गोवा टू पंढरपूर वयता आणि आमचे वारीचे नाव म्हणजे पथक आमची दिंडीचे नाव श्री विठ्ठल रखुमाई वारकरी संस्था मुळगाव आणि डिचोलीच्यान म्हणजे मुळगांवच्यान ही आमची गोंयांच्यान गेल्ली पहिली वारी आणि ह्या फाटल्यान 10, 11, 12 अशो वारयो येतल्यो. पयलीच आमची वयता आणि आमी 21 तारखेक पंढरपुरान पावता. ही वारी वता आसतना अखंड भजन नामस्मरण विठोबाचे भजन कीर्तन निरूपण हे सगळें आणि तशीच आळंदी टू पंढरपूर जी ज्ञानेश्वर माऊलीची पालखी येता, तुकाराम महाराजाची पालखी येता देहूच्यान, तेच धर्तीचेर तेच काकडा अभंग म्हणून त्या तेजेर वारकरी संप्रदायाच्या पूर्ण नियमान ही आमची विठ्ठल रखुमाई वारकरी संस्था मुळगाव ही पंढरपुरान दाखल जाता. आणि हे वारयेन वता आसतना सगळे वैष्णव आमचे वैष्णव बांधव आमकां एकमेकाक सहकार्यान म्हणजे घरा चलयता तो धाकटो कुटुंब आणि ही वारी ही व्हडलें कुटुंब म्हणजे सगळीं एकोपान सगळीं एकत्र जावन ही वारी पंढरपुरान हसत खेळत वयता. तुमकां सांगपाक सोदता की ही आमची 5वी वारी. आमची गोंयांतसून जी आमी सुनीता माऊली आणि हांव संजय गांवकर जी वारी व्हरता म्हाज्या सवंगड्या वांगडा सगळी म्हणजे आमची जी वारकरी मंडळी आसा आमची कमिटी मेंबर आहा तांकां घेवन आमी ही वारी 5 वर्सां जाली वता.
ही आमी वारी वयताना चोर्ला मार्गे वयता. चोर्ला मार्गे कित्याक वयता तर ह्या सायडीक जवळ जवळ आतां वारी वाडलेली आसा, 300 वारी वयता. ताका लागून आमी ह्या वारी सेफ रस्तो म्हणून आमी हे वारीन ह्या मार्गे वयता, चोर्ला मार्गे. आमच्या वांगडा जवळ जवळ 70 वारकरी आसा. तरी फुडें आमचे येवपाचे आसा. आज जवळ जवळ 70-75 आसा. फुडें येवपाचे आसा वारकरी. म्हणजे आमचे 120 किंवा 100 ह्या हितून आमी इतकेच वारकरी व्हरतले. हेच्या फुडें आमी हेच्या चड व्हरचे ना, कारण फुडें लोकांची सोय जावंक जायी, सेवा जावंक जायी. आनी ती बेश्टेच लोकांक व्हेले आनी थंय व्हरून दुख्खान घातले म्हणून जायना. म्हणून आमी फक्त 100चोच आंकडो थेयल्लो आसा. तेन्ना ही वारी आमकां सुखरूप पावतली अशें आमी देवी सातेरी कडसून तोल घेतलेलो आसा आनी केळबाई कडसून तोल घेतलेलो. आनी विठ्ठल रखुमाईच्या आशिर्वादान आमी ही वारी पंढरपूर पर्यंत सुखरूप पावयतले. विठ्ठल आमकां सुखरूप व्हरतलो. आनी जी वारी आमची पंढरपुरान पावतली, चंद्रभागेन आमी सगळ्या वारकऱ्यांक घेवन वयतले. माऊली आमची हसत खेळत आमकां व्हरता. सगळे नामस्मरण देवाचे जे चंद्रभागेन करता. म्हाका दिसता खंयचेच वारयेन गोंयचे अशें जायना, इतके आमचे वारयेचे नामस्मरण चंद्रभागेचेर जाता. वारी हे कितें, वारी वचूनच कळटा वारी कितें म्हणटा. पण वारी गेले शिवाय हे वारीचो अनुभव येना. आतां हांव 5 वर्सां जाली वारी करता आनी ह्या वारीचो म्हाका अनुभव बरे पैकी येयला. आनी हांव सगळ्यांक सांगता वारी करा, तुमी चला आमचे बरोबर. गोव्यातून आमच्या फोंड्यातून ही ज्ञानेश्वर वारकरी मंडळ फोंड्यातून हे पंढरपूरपर्यंत प्रयाण करत आहे आणि अतिशय चांगली गोष्ट आहे. आज बरीच गोष्टी आमचे प्रकाश रामनाथकर जे प्रमुख आहेत इथे, इतर सगळे वारकरी, आज ही काळाची गरज आहे. इथली आमची देवस्थानंसुद्धा याला सहकार्य करतात. समाजातील काही दानशूर असतात ते सुद्धा हे सहकार्य करतात. एकमेका साह्य करू अवघे धरू सुपंथ. आज गरज आहे देव, देश, धर्म, संस्कृती, विशेषतः आपल्या हिंदू धर्म संस्कृतीमध्ये ही वारीची परंपरा आहे. ती टिकण्याकरता भेदभाव, जातपात, वैर, हेवे दावे सगळे सोडून आम्ही कुठेतरी एक होऊया. आज ही काळाची गरज आहे. आम्ही येताना काय आणलं नाही आणि जाताना काही घेऊन जाणार नाही, पण जाताना हरिनाम घेऊन त्या हरीशी आम्ही एकरूप होऊया. मी सगळ्यांकडे मागतो, हा देशाचं कल्याण होऊ दे. सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु. धन्यवाद, नमस्कार. रामकृष्ण हरी. बोला पुंडलिक हरे गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. परतून घ्या एक व्यावसायिक विसव. राज्यात हलको तो मध्यम पावस पळोवपाक मेळटलो. कांय सुवातांनी दमट परिस्थिती तिगून उरतली, उष्णताय जाणवतली. हवामान विभागान अदमास उक्तायला. येता त्या काळात कसलोच खासा अलर्ट ना. कांय सुवातींनी हलको ते मध्यम पावसाची नोंद जातली. तापमानात वाढ जातली, देखून उष्णताय अणभवपाक मेळटली. IMDन अदमास उक्तायला. शुक्रारचे तापमान 32 ते 25 डिग्री सेल्सियस मजगती आसतले. पावसात उणाव, उष्ण तापमान, दमट परिस्थिती, तापमानात वाढ, तापमान 32 ते 25 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमाऱ्यांक शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या अज्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबुक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोगाचो.